घरात पाहुणाला ऑर्डर बसून एक जाग्यार पळोवपाक नाका सुशेगाद घेयार रे. पण फाल्यां तेंच्यांनी परत प्रोटेस्ट करता सांगला पळय वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी. एवरीबडी हॅज गॉट अ रायट टू डू वॉट दे हॅव टू डू. सो हांव कितें उलोवंक शकता ताजेर एज फार एज तुमी उदोवन म्हाका जाले कोर्टा बाबतींत ते पळयता उलयता तुजे कडेन. ते कितें म्हणटा खबर आहा म्हणून तुम्ही आयटी पार्क आशिल्लो युटी मॉल चिंबराको कित्याक थंय अशें ते हांवें म्हजी पूर्ण विचार काल असेंब्लीन मांडल्या एंड आय स्टँड बाय इट. लोकांक कितें बरें त्या प्रमाणे हांवें विचार मांडले. थोडे कितें कोर्टाची ऑर्डर जी येवना रिगार्डींग ऑन सम टेक्निकल इश्यूज ते वाचल्या शिवाय तुजे कडेन हांव परत कमेंट करूंक शकना. लेट अस बी मॅच्युअर्ड ऑन स्टेटमेंट दॅट वी इश्यू. गोंयच्या हितान कितें बरें तें चिंतलां. प्रायवेट जाग्यार आतां पर्यंत प्रोटेस्ट कित्याक ना हो काल तुमकां प्रश्न विचारलो हांवें. हो तुमी तांकां केन्ना विचारूंकूच ना. सायडीक प्रोजेक्ट कित्याक आयले आनी तुमी केन्नाच प्रोटेस्ट केलो ना तुमी केन्ना विचारूंकूच ना. सो मिडिया भावांनी तितलेच अकाउंटेबल रावचे. जेन्ना मंत्र्याक विचारता प्रश्न त्या लोकांकूय विचारा की तुमचो प्रोटेस्ट फक्त गव्हर्मेंट जाग्यार कित्याक. सादो प्रश्न विचारिल्ले तेका ते म्हणटा की परमिशनां सगळी गव्हर्मेंटूच दिता म्हणून सांगता. अरे प्रायवेट जाग्यार गव्हर्मेंट परमिशन आशिल्ली म्हणून तांणी प्रोटेस्ट केलो ना आनी गव्हर्मेंट जाग्यार गव्हर्मेंट सगळी परमिशनां घेता म्हणून प्रोटेस्ट करप. यू आर आयदर दे आर कन्फ्युज्ड or they are trying to get confused, or you are trying to tell that they are not confused and we are confused. We are very clear. Issue is biodiversity, issue is environment, issue is zone of influence. हे सगळे विचार सविस्तर काल असेंब्लीन मांडिल्ले आसा. रिकॉर्डिंग कालचे आसा काडून पळया टेक्निकली आनी कितें आसा आनी गोंयच्या हितान. आनी हांवें मॉल कुशीकूच दवर म्हणला तुका हांवें. एम्प्लॉयमेंट आनी इकॉनॉमी ऑफ चिंबेल विलेज चेंज जावपाक जाय जाल्यार असले प्रकल्प गरज आमकां. हे म्हजे विचार गोंय सरकार तर्फे मांडले. आतां थंय ते रोहन म्हणटले आनी कोण म्हणटले लेट देम टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स वीच केम इन दॅट लायन. लेट देम टॉक अबाउट द इश्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग्स. मुख्यमंत्र्यान कितें उलयलें तें मागीर म्हाका कळटलें. मुख्यमंत्री बिजी आशिल्लो पूण ओवरऑल वेन यू लूक एट दीस पर्टिक्युलर थिंग वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट इट इज समथींग विच टेक्निकल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स कोर्टान कितें ते आपले विचार मांडल्या. आज मुख्यमंत्र्यान दिसता म्हाका दिसता तांचे कडेन उलयल्या रेजिडेंटांच्या तेंच्या ग्रामस्था कडल्यान कितें आसा ते विचार कळटले मागीर उलोवया फुडें. तुम्ही हायकोर्टान वयतले आतां. सी आय कॅन मेक थिंग्स व्हेरी क्लियर. Behind everything like this, sometimes something is there, and it is too premature for me to make any charge on this. But any good thing happening, sometimes you start thinking, what is wrong? म्हणून तुका पयर विचारला हांवें हे सगळे जे उलयतात पेडणेच्यान तूं जेन्ना काणकोण वता इतले भायले येतात आनी बांदतात तेन्ना कोणें बायोडायवर्सिटी पयली कितें उलयली. हांव प्रश्न विचारता वता म्हाका उत्तरां नाका कोणाची. हे म्हाका उत्तरां आमच्या फ्युचर पिढीक दितले सरकारान कितें केलां काय म्हणून तेन्ना हे उत्तरां दिवपाची गरज आसा. एक सायडीक अनएम्प्लॉयमेंट, एक सायडीक ह्याच लोकांच्या पोटचाल्यांची भूक ही फुडें पळयतले जाल्यार सविस्तर जाग्यार घालपाक जाय. आनी जाग्यार घालपाचे आमकां धाडस आसा. वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू टेक स्ट्रॉंग डिसिजन्स इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी टेक्निकल ग्राउंड्सान समज कोर्टान कितें दिलां तें म्हाका दिसता लिगल थिंग्स वील ब्रीफ सीएम and based on which further whatever CM and आज तांणी मिटींग जालें. सो लेट अस सी वॉट इज टू बी डन. पूण तुमी ज्या तरेन युनिटी मॉलाचेर जेन्ना इतलो विचार मांडल्या एक पत्रकार भाव जे हांगा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा तांणी तुमी सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करपाक जाय. टेल वॉट इज द थिंग. इश्यू कितें आशिल्लो बायोडायवर्सिटी मरे काल क्लियर केलो. झोन इन्फ्लुएन्स मरे क्लियर केलो. थंय बायोडायवर्सिटी कितें जाय तें करून दिवया तें सांगलें. ते एनवायरमेंट आनी हातूंत कंडिशनांनी घाल्लें आसा. सो विशय तो ना. विषय असा की आमकां नाका प्रायवेट उपकारता गव्हर्मेंट नाका म्हणून सांगलें. प्रायवेट जाग्यांचेर नांवां लागली ती काडली ती नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन जाली थंय प्रायवेट बिल्डिंगा आयल्यो थंय कितें आयलें जाता. तांणी परमिशनां घेतली ती मान्य जाली. थंय बायोडायवर्सिटी 300 मिटराचेर आसा ती मान्य. सो लेट द कॉमन पब्लीक अंडरस्टँड दॅट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. तुमकां संवय जाल्या हांव बी बाण घेवपी रे हांगा तशें कांय भंय ना कित्याक आमकां इलेक्ट करून हाडल्या लोकांक खातीर जनतेक कितें जातालें करा म्हणून. सो आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लेम. बट इन द बेटरमेंट ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ गोवा दीस टायप ऑफ खंयचो मॉल सोड खंयचे प्रोजेक्ट्स फाल्यां केले
कदम आमचा कोंकण रेल्वे तुमकां याद जाता मरे ऑब्जेक्शन घाल्लें ते ओल्ड गोवा चर्च पडटली गोंयचो साहेब हालतलो सांगिल्लें मरे आतां तेच लोक बसता आनी वता मरे वेलांकिनी सो थोड्यो गजाल्यो चिंतपाक जाय विच इज बेटर फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा सो पण आता इट इज नॉट रोहन काउंटी टाउन स्क्वेअर परवरी हाडले आता IT खातीर प्रकल्पय आमी वी विल थिंक अबाउट हाऊ टू डू इट फॉर इन परवरी वी आर टॉकिंग अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज इन पोंडा यू हॅव टू क्लस्टर बेज इट सो इश्यू इज म्हजें कितें म्हाका कितें तशें न्ही तें हांगा प्रश्न असो जाला विच आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी चार्ज फर्दर की वी हॅव टू लूक एट अ बिगर पिक्चर नॉट ट्रायंग टू बॉयल डावन ऑन वन इश्यू अँड टॉक ऑन द अदर पूण विशयाचे घेतल्या ताजेर पूण सविस्तर हायकोर्टात वयतले कोणी तुमी हायकोर्टात वचपाची तयारी करतले आता सी सरकारान डिसिजन घेवचें पडटा हांव इंडिव्हिज्युअल एक मंत्री कॅबिनेटान आसा वी विल हॅव टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हांव तुका उदो सांगला मरे जो पर्यंत कितें हातान वाचन उलयिल्लें स्पिकींग ऑर्डर एंड ऑर्डर इज टू डिफरंट थिंग्स टेक्निकॅलिटी म्हाका समजून आयला की डेप्युटी डायरेक्टर कितें दिल्ली ती सांगिल्लें ती कितें इनवॅलिड कितें सांगलां अशें सो हांव बेठच उलोवप सारकें न्ही सो पळया ती कित्याक कायद्यानुसार कितें बसता कितें ना सरकारानूच कायदो भंग केला काय कितें केला हे जे प्रश्न काढले ते कशे ऑर्डरीन आसा ते पळया ओके थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर